विंगड विंगड क्षेत्रांनी तंत्रज्ञान आणि इनोव्हेशनच्या मळार नवीन नवीन गजाली घडोवन हाडल्यात. पूण तुमी केन्ना येवजिल्ला की केक करपाच्या कामान सुद्दां तुमी इनोव्हेशन हाडपाक शकता. तकलेक चड त्रास नासतना एकदम परफेक्ट सायज आनी परफेक्ट शेपान केक करून मेळो जाल्यार डॉन बॉस्को कॉलेजच्या भुरग्यांनी 3D प्रिंटिंगचो वापर करून हें शक्य केलां. तर पळया हो नवीन आविश्कार. Hello everyone, my name is Umar Kabir. I am a final year B mechanical student and these are my teammates, Samuel Rodriguez, Seattle Rodriguez. The two members are not here present. They are Rahul Pawar and Harshad Desai. Name of our project is retrofitting of 3D printer for ready to serve baked cakes. So you can see the setup is here. This is a oven chamber we have fabricated. This is the 3D printer inside it. We have a cabinet specially designed for the printer. And we have a voltage regulator for regulating the supply to the pump. The batter is poured inside the hopper and the user has to select the design which he has to print. So आता आम्ही कितें we were in final third year, so आम्ही कितें internship केलेला आहा. So that time we were introduced to 3D printing, SolidWorks and all the automation via college. It was organized in a college itself. So आमकां कितें ते 3D printing automation ते बरें लागलें पळोवपाक. So आम्ही कितें चिंतलां final year project आसा तशें कितें करुया. सो आमी आमचे गायडा उलयात, आमचो सर चेतन आणि सर आमचो को गायडन सर डॉक्टर मराठे. तेणें आमकां कितें केलां ते सिनियराचो एक प्रोजेक्ट आहा. इट वॉज डन बाय अ सिनियर नेम एवरार्ड. सो तेणें आमकां दाखयला हो प्रोजेक्ट आहा तेंचो तेमी केला आहा. बट तेमकां ड्यू टू टायम कन्स्ट्रेंट दे वर एबल टू मेक द प्रोजेक्ट कंप्लीट. सो आमकां सरान सांगला लायक यू कॅन टेक दीस एज अ चॅलेंज आणि यू कॅन डू इट एज अ फायनल इयर प्रोजेक्ट म्हणून सांगला. सो वी थॉट दॅट इट इज अ व्हेरी गुड प्रोजेक्ट म्हणून. सो वी डिस्कस विदीन आवर मेंबर्स आणि हांवें सराक सांगला हो प्रोजेक्ट बरो आहा म्हणून. वी वील टेक इट एज अ चॅलेंज. जालें अशें की अरावंड 2 years बॅक एवरार्ड एंड हीज टीम ते आतां ना पास आउट ऑलरेडी हांचे सिनियर्स. सो ते आयिल्ले डॉक्टर सूरज मराठे कडेन. सो तांकां अशें डिवायस जाय आशिल्लो की विथ वीच दे कॅन बेक दीस केक एट फास्टर रेट. सो आमी चिंतलें की आमचे कडेन 3D प्रिंटींग मशीन आसा वीच इज very upcoming device to manufacture many mechanical components. So why not to use that technology in baking the cakes? So थंयच्यान सगळे स्टार्ट जाले. मागीर there were many challenges. So त्या प्रोजेक्टान आय मीन त्या बॅचीन फक्त इतलें केलें की दे made one device or made one 3D printer which can print the cake at a faster rate. पूण तांकां थोडे शॉर्टकमिंग्स आशिल्ले की ऑल्दो इट वॉज मेकिंग द केक इट कुडंट बेक. सो आमकां रेडी टू ईट केक मेळना आशिल्लो तातूंत. सो ह्या फावटी ह्या भुरग्यांनी असो प्रोजेक्ट हातीन घेतलो की डायरेक्ट एकदां आमी बॅटर म्हणटा तो घातलो आनी जाय तो डिझायन सिलेक्ट केलो त्या 3D प्रिंटींग मशिनाचेर आमकां डायरेक्ट खावपा सारको केक भायर मेळटलो. विथ दीस एम दे वेंट अहेड. So from here the knob he can select the design. So for example you have taken a cylindrical shape. So कित जाता ते the printer command takes the command and then it begins the process. आणि तो प्रिंट करता layer by layer within approx 30 minutes तो तेका फुल रेडी केक मेळटा. सो हितूनच सगळे सेटअप केला. द आमचो बेड आहा पळय तो हीट जाता 40 डिग्री, तेजो नॉझल हीट जाता 200 डिग्रीज आनी तेका हीट ट्रॅप करपाक आमी कितें केला हियर वी हॅव put insulation which is of glass fiber आणि we have insulated all the wires also. आणि आमी 2-3 हिटिंग कॉल्स घातला तेका एडिशनल हिटिंग करपाक आनी एक युनिफॉर्म सर्क्युलेशन दिवपाक आमी एक फॅन दवरला वयर. एक्झिस्टींग 3D प्रिंटींग मशिनूय मॉडिफाय करपा जाता. पूण जाता कितें एक्झिस्टींग 3D प्रिंटींग मशीन हॅज अ नॉझल वीच हॅज अ स्मॉलर डायमिटर. आतां तसो नॉझलाक स्मॉलर डायमिटर आसलो जाल्यार ते बॅटर बरो फ्लो मेळना. सो आमच्या केका खातीर आमी जाय तशें कस्टमायज करून हो न्यू 3D प्रिंटींग मशीन आमी डेवलप केला.
आतां अशें न्ही की 3D प्रिंटींग मशीन आय मीन हातून फूड टॅक्नोलॉजीन यूज जायना अशें ना. ऑलरेडी देर आर फ्यू मशीन्स वीच कॅन डू द ड्रेसिंग ऑन द बेक्ड केक. पूण आमकां तशें नाका आशिल्लें. आमकां अशें एक मशीन जाय आशिल्लें की द मुमेंट यू पोर अ लिक्वीड बॅटर इट वील गीव अस अ फिनिश्ड केक असो जाय आशिल्लो. मागीर आमचे थोडे चॅलेंजीस कितें आशिल्ले की आतां वेन वी वॉन्ट टू बेक अ केक तो टेम्परेचर वाडटा आनी टेम्परेचर हाय टेम्परेचर आसता तेन्ना इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट मोटर फेल जावपाक शकता. सो भुरग्यांक चॅलेंजीस आशिल्ले की हाव वी कॅन सेपरेट दॅट युनीट फ्रॉम द बेकिंग युनीट. सो ते सो स्मॉल चेंजीस लायक दीस इज वॉट स्टुडंट्स हॅव कॅरीड आउट इन दीस प्रोजेक्ट. आनी सिन्स I at least I feel that no 3D printing at present is available in the market which can print as well as bake the cake at once and give us the finished product. हें सगळें आमकां करता आसतना आमकां जायत डिफिकल्टी येयल्यो. चड करून हें करता आसतना जायत त्रास पडले आमकां. हें हाडपाकूय त्रास पडले. हें करपा भितर घालूं जायत मटेरियल तितून भितर घायलां. ग्लास वूल बी आहा तें घाता आसतना आमकां हाती बी लागताले. 4-5 पाटी आमकां टेस्टींग करपा पडटालें. आमकां तितूर टायम पावना म्हणटरी आमी लेट रावताले कॉलेजी. चड आमकां लेट रावपा मेळनासलें. म्हणटरी आमी सकाळ फुडें बेगी येवन मागीर आमकां विका 2 पाटी मेळटाले प्रोजेक्ट करपाक. तेदो आमी सदां येवन केलां. तशें पळोवपाक गेल्यार सिन्स आमचे सिनियर्सांनी स्टार्ट केल्ले ह्या बॅचीचे सिनियर्सांनी स्टार्ट केल्ले. सो तांचो 1 वर्स प्लस आतां हांच्यांनी ताजेर मॉडिफिकेशन करून सारको रेडी टू बेक रेडी टू यूज केक दिता. सो ते 1 वर्स. सो ऑलमोस्ट 2 years लागले आमकां सारको आतां फायनल प्रोडक्ट डेवलप करपाक. प्रोजेक्ट करपाक स्टुडंटाक खर्च आयल्लो आनी इनिशियली दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन दीस प्रोजेक्ट. पूण मागीर तांकां अशें दिसलें की मातशी खर्च चड येता. सो दे एप्रोच डिफरंट फंडींग एजन्सीज. बट द फंडींग एजन्सी वीच हेल्प देम टू मेक दीस मशीन वॉज गोवा स्टेट इनोवेशन कावन्सील. थँक्स टू Sudeep, Mr. Sudeep also for helping my students in terms of the funding. आतां मार्केटान समज आमी घालता हेका म्हाका दिसता बरी स्कोप आहा हेका. कित्याक आतां चोय कितले जायते जाण आमकां केक कोत्ताय तांकां तुका चोवपाक गेल्यार तुका तेगे परफेक्ट शेप मेळना आनी तुका जाय तसली शेप तुका हितून मेळपाक शकता. कस्टमायज तें मेळता तुका. समज तुका कोणा बड्डे आहा भुरग्याची बीन तेका कितें स्पेशल केक जाय पावर रेंजीस बीन समज तसलें करपाक मेळटा तुका कडेन. हे जे डिवायस केला भुरग्यांनी इट इज स्टील अ कायंड ऑफ अ प्रोटोटायप. सपोज तो डायरेक्टली मार्केटान व्हरपा जाय ऑर केक मॅन्युफॅक्चरींग इंडस्ट्रीन व्हरपा जाय जाल्यार देर वील हॅव टू रिवायज इट अगेन. म्हणजे आतां अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री स्टँडर्ड आमी ताका मातशी इम्प्रूव करचो पडटलो. बट द प्रोडक्ट वीच वी हॅव नाव इज एट द स्टेज ऑफ अ प्रोटोटायप. तशेंच आमकां गोवा स्टेट इनोवेशन कावन्सिलान तांचो प्रोटोटायपींग लॅब जो आसा एट DBC एट डॉन बॉस्को कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग थंय तांच्यांनी आमकां एक्रेलिक शीट्स जे यूज केला आमी तेय CNCचेर कटींग करपाक बी बरो हेल्प केलो. दे प्रोवायडेड अस देर फॅसिलिटी टू यूज देर CNC कटींग मशीन टू कट द एक्रेलिक शीट्स वीच दे हॅव यूज इन देर प्रोजेक्ट. सो आमी आतां आमगे थँक्स म्हणपाक सोदता आमगे गोवा स्टेट इनोवेशन कावन्सिलाक. तेमी आमची बरी मदत केले प्रोडक्ट करपाक. स्पेशली सिद्धांत आनी RK तेणें आमकां बरें हेल्प केलें डिजायन करपाक कटींग करपाक. आनी आमगे प्रोफेसर मराठे सर प्रोफेसर चेतन सर तेणें आमचें बरें हेल्प केलें बरें गायड केलां आमकां. आनी तेमीच न्हू आनी जायते जाण आहाय आमचे वाटेन. आमी तेंगे नांव उडासना जाल्यार तरी सॉरी बट थँक्यू फॉर हेल्प. My students who have carried out this project are from mechanical background. They had a lot of challenges in this project in terms of electronics and software interfacing, as well as the challenges like how to bear the heat which is getting generated to bake the cake, how to avoid the failure of electronics component from this heat that is getting generated. So हाज्या खातीर तांकां बरोच त्रास पडलो. They took it as a challenge and somehow they managed to separate all this from the baking chamber, and I really feel proud about my students for this. So बरें काम केलां तांच्यांनी आनी I hope they carry this prototype one step ahead to launch it as a actual product in the market.